सीएम आयज रिव्ह्यू मिटींग आशिल्ली तुमची आज 16th फायनान्स कमिशनाच्या हेजेर 15th फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16th फायनान्स कमिशनचे प्रिपेरेशन हे ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी ताजो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जे आहा पळय आपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपेरेशन सुरवात केला. फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्हू तें फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें. आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. ऑलमोस्ट तशें जर पळयत तर मुद्दामून सगळें प्रेजेंटेशन सगळ्या डिपार्टमेंट वायज टुरिजम डिपार्टमेंट इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1693 crore. Education department approximate 1536 crore. Health department 631 crore. Power department 4160 crore. Green energy 7350 crore. Public work 5460 crore. Water resource department 3401 crore. Disaster management 1980 crore. Waste management 733. Climate change 379. Approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आणि 16th फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेजे कडेन डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य आसलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसलें आनी हे सगळे पॅरामिटर सुद्दां जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचें फ्लोटींग पॉप्युलेशन आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळें आसता. हे सगळें कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतींत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कुलाच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा SDGीन. हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. म्हणजे आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारण त्या पॅरामिटर आमी वचनाशिल्ले. बट सगळें ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. 9 तारखे दीस हें प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युन्सिपालिटीज आसतल्यो तांच्या कडेन इवन जो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन जे आसा पळय ते 16th फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पळय हे 16th फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता. सीएम 2 दिसाचो सेशन आसा म्हणून ओपोजिशनान हे केला. 2 दिसांचो फाइनेंस कमीशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपीज़ की डिमांड हम 16th फाइनेंस कमीशन के सामने रखने वाले हैं. आगे आने वाले 9 तारीख को इनकी मीटिंग है. तो मीटिंग कैबिनेट के साथ भी होगी, लोकल बॉडीज़ के साथ होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होगी और इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के साथ भी उनकी मीटिंग होने वाली. ओवरऑल गोवा के डेवलपमेंट के इशू से 16th फाइनेंस कमीशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले 2 फाइनेंस कमीशन का फ़ायदा गोवा को नहीं मिला है क्योंकि गोवा लिबरेट 14 साल में बाद हुआ था. इसलिए 2 फाइनेंस कमीशन का जो लॉस हुआ है उसकी भी बात हम उनके सामने रखने वाले हैं. बजट सेशन